नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. जीएसटी काउन्सिलाची आयज 52वी बसका नवी दिल्लीत जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या येजमानके खाला ही बसका जाली. बसके उपरांत अर्थमंत्री सीतारामन हांणी बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिशदेत दिली. जीएसटी एपेलेट ट्रिब्युनलाच्या अध्यक्षांची पिराय मर्यादा वाडयल्या. किमान पिराय 50 थारायल्या जाल्यार चडांत चड पिराय 70 केल्या. उक्त्या पावडर मिलेट्साचेर 0% जीएसटी आसतलो. हे बसकेत जीएसटीच्या दरा संबंधान हेर साबार म्हत्वाचे निर्णय घेतले. हे आदी 2 ऑगस्टाक जीएसटीची बसका जाल्ली, जातूंत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आनी ऑनलायन गेमिंगाच्या जीएसटी दराचेर निर्णय घेतिल्लो. केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तराखंडाच्या भोंवडेर आसात. अमित शाह हे 24व्या मध्य क्षेत्रीय परिशदेची येजमानकी चलयता. हाच्या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय पुलीस विज्ञान काँग्रेस बसकेतूय वांटो घेतले. हातूंत एकूण 9 सत्रांचें आयोजन केलां. उपरांत ते भाजपा मुख्यालयात वचून वेंचणुकेच्या तयारी विशीं चर्चा करतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सिनर्जी 2023 ह्या 6व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. शलाक्य तंत्र ह्या आयुर्वेदाच्या फांट्याच्या परिणामांचेर आधारीत आसा. संशोधन आनी आयुर्वेदाक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार बांदील आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Shalakya Tantra is a branch of Ayurveda that uses the surgical instrument and techniques to view and treat the internal organs and tissues of the body. The oldest text of the Ayurveda, including the Charak Samhita, contain the detailed information about the surgery. The Charak Samhita describes the surgical instruments and technique, as well as the various types of surgical procedure. Shalakya Tantra is used to treat the variety of the medical conditions, including the congenital defects, wounds, blindness, ear infections, toothache, cancers, etc. The Shalakya Tantra has many similarities to Western surgery. Both the branches use surgical instruments and techniques to view that to treat the internal organs and tissues. One key difference is that the Shalakya Tantra emphasizes the importance of holistic healings. In addition to treating the physical symptoms of the medical conditions, the Shalakya Tantra also seeks the address and underlying the cause of the condition. This may include the dietary change, lifestyle modifications, or the spiritual practice. Shalakya Tantra can be used to treat the variety of the medical conditions, and it is a valuable tool that can help the patients in achieving the improved health and quality of life. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जी-टॅक गोवाचें उक्तावण केलें. काल आनी आयज अशे 2 दीस चलपी ह्या एक्सपोचें आयोजन कॉम्प्युटर्स डीलर्स फोरम ऑफ गोवा हांणी केलां. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार आनी गोंय इन्फोटॅक महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले. समाजांतल्या निमाण्या मनशा मेरेन येवजण्यो पावपाक गोंय सरकार वावुरता, तशेंच राज्य सरकार आनी केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो समान नागरीक सेवा पावोवपा खातीरूय वावुरता, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्सनली एक्झिबिशन तेजें पळयलें आनी हांव मुद्दामून दोतोरान आत्तां अपील केलां फॉर द लोकांक, म्हणजे स्पेशली तर म्हणलें आहा दोज हू आर डिलिंग विथ द IT इंडस्ट्री, especially those who are studying the IT and those who are passed out from the IT and those who are required the IT equipment, they should visit this exhibition. आज आणि फाल्यां 2 दीस हे एक्झिबिशन आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचें आनी एट द स्टेट ऑफ द आर्ट अशा आनी मेन प्लेसीचेर एक्झिबिशन पळोवपाक मेळचें ना. तेजें एक्झिबीट केल्यार तितून स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्युटींग, ICT प्रॉडक्ट्स, सिक्युरिटी एंड सर्वेलन्स, IoT, रोबोटिक, मल्टीमीडिया, डिजिटल सिग्नेचर, audio, video, IT, education and skills, cloud computing, storage, IT, tenements, power conditioning, UPS, financial entrepreneurs, web technology, the computer gaming, telecom, and it is a lot more. कितलेशेच म्हणजे IT सोल्युशन्स जे आसा पळय जे आज रिक्वायर्ड आसा ते तेंच्यांनी हे जी-टॅक फोरम आसा तेंच्यांनी हांगासर अवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता
मॅक्झिमम दोज वर IT रिलेटेड आसा तांच्यांनी येवन विदिन अ शॉर्ट स्पॅन हे आयज आनी फाल्यां भितर पळोवचें. गोंया खातीर अशा पद्दतीचे तेंच्यांनी जे एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज केला मना पासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. पेडणेचो झोनिंग आराखडो 2023 हो आराखड्याचो मसुदो आसा. पेडणेकारांच्यो ह्या मसुद्यावेल्यो प्रतिक्रिया, आक्षेप आनी सुचोवण्यो मतींत घेतल्या उपरांत तो निश्चित करतले अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ते पत्रकार परिशदेंत उलयताले. स्काय ग्रुप कन्सल्टन्सीन पेडणे तालुक्याचो GIS आधारीत झोनिंग नकाशीत केला. 17 ऑगस्टाक तो अधिसूचित करून 2 म्हयन्यां खातीर लोकांच्या आक्षेप आनी सुचोवण्या खातीर तो उक्तो दवरला. लोकांक 17 ऑक्टोबर मेरेन आपले आक्षेप आनी सुचोवण्यो दिवपाक मेळटले. थळावे आमदार जी. दारोलकार हांणी ह्या आराखड्यात बेकायदेशीरपणा आशिल्ल्याचो आरोप करून तो रद्द करचो अशी मागणी केल्ली. हो आराखडो रद्द करपाची शक्यताय मंत्री राणे हांणी भायर आयल्या. जे काय ऑब्जेक्शन सजेशन परत सांगतो, हा ड्राफ्ट प्लॅन आहे. ड्राफ्ट प्लॅन मध्ये वर खाली काय झालं असेल ते आम्ही सगळं फायनल प्लॅन मध्ये आम्ही करेक्ट करू आणि त्याच्यात काही हरकत नाही करेक्ट करायला. आता आम्ही जेव्हा पंचायत वाईज वी आर टेकिंग ऑल द पंचायत ऑन बोर्ड. पंचायत वाईज वी आर गोइंग टू हॅव प्रेझेंटेशन्स. आय डोंट थिंक देर शुड बी एनी डिस्क्रिपन्सी लेफ्ट. आणि पंचायत वाईज आम्ही घेतले. पंचायत वाईज म्हणजे पंचायत वाईज कन्सल्टंट प्रेझेंट करतलो, पंचायत बॉडी हांगा आसतली, स्थानिक आमदार आसतलो आणि आयज प्रवीणान सगळे तुमचे उजीर सगळे लोक भायर सरले. हे सगळे भायर 101 लोक आशिल्ले हांगा. 101 लोक तुमच्या फुड्यानूच स्टेटमेंट केला की ते माझे काम करपाची पद्दत तांकां आवडटा कारण तांकां जे अश्युरन्स दिल्ले ते सगळे हांवें पूर्ण केल्या आणि आमकां ह्याच तरेन ट्रान्सपरंटली फुडें वचूंक जाय. ह्यो सगळे इल्लिगल गोष्टीच्या हेजेर डिपार्टमेंट कारवाई करतली आनी शोकॉज नोटीस धाडपाक हांवें लायिल्ले आसा. आनी म्हाज्या सारके मनशाक कोण सांगूं शकना ते फाटीं घे म्हणून ते फाटीं घेवचे ना आमी. इट हॅज टू गो फॉर डिमॉलिशन. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान दयानंद कला केंद्रान खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कुडचड्यार रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाली. रांगोळी सर्त, नाल्ल फोडपाची सर्त, हार गुंथपाची सर्त अशा तरेकवार सर्तींचे आयोजन केल्ले. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या मार्केटिंग विभागाचे उपव्यवस्थापक दीपक नार्वेकर हाजीर आशिल्ले. इको फ्रेंडली थीम दवरल्या आनी श्री गणेश ही थीम दवरल्या. हांव तुमचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली वर्ल्ड टुरिजमची थीम जावन आसा टुरिजम अँड ग्रीन इन्वेस्टमेंट आनी त्या थिमीक अनुसरून तुमी हांगासर इको फ्रेंडली प्रदर्शन दवरलेलें आसा. हांव तुमच्या संस्थेचें अभिनंदन करता. तुमकां खबर आसतली 1980 ह्या साला युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड टुरिजम ऑर्गनायझेशन हाणें वर्ल्ड टुरिजम डे इस्टाब्लीश केलो आनी तेन्नाच्यान वर्ल्ड टुरिजम डे जगांत 27 सप्टेंबराक आमी मनयता. आमचे गोंय सरकार टुरिजम डिपार्टमेंटान 27 तारखेक ताज कन्वेन्शन सेंटरान वर्ल्ड टुरिजम डे मनयलो. थंय आमचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मानादीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, तशेंच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर आनी हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले आनी व्हडल्या प्रमाणात आमी वर्ल्ड टुरिजम डे ते मनयलो. तातूंत आमकां सहकार्य केल्ले ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन ऑफ गोवा आनी SKA स्कॉल ह्या संस्थेनी सहकार्य केल्ले. तातूंत जे आमच्या ताज हॉटेलाचे जे वायस प्रेसिडेंट एक गोंयकार जावन आशिल्ले बाब विन्सेंट रामोस जे हालींच संवसाराक अंतरले आनी ताणें एका गोंयकारान बऱ्यापैकी टुरिजमांत कार्य केलां म्हणून गव्हर्मेंटान तांच्या नांवान 1 लाखाची स्कॉलरशीप बीन त्या दिसा डिक्लेअर केली आनी प्रदान केली. अशा पद्दतीन तो आमी वर्ल्ड टुरिजम डे थंय मनयलो. पॅलेस्टायनाच्या हमास आतंकवाद्यांनी इस्रायलाचेर गाझापट्टीत रॉकेट हल्लो केल्या उपरांत इस्रायलान झूज जाहीर केला. हमासान दक्षिण इस्रायलाचेर हजारांनी रॉकेट हल्ले केल्यात. हमासान इस्रायलाचेर फाटल्या जायत्या वर्सां केल्ल्या हल्ल्यांतल्यान हो व्हडलो हल्लो. हमासाच्या बंदूकधाऱ्यांनी इस्रायलांत घुसून एका बायलेक मारिल्ले आनी 15 जाणांक जखमी केल्ल्याची खबर आसा. गाझा शिमेवयल्यान जायत्या सुवातांचेर घुसखोरी केल्ल्याची इस्रायलान सांगला. इस्रायली सैन्यान कारवाय सुरू केल्या आनी नागरिकांक घरातूच रावपाक सांगला. आयन किड्स गोवा रन आयज जाले. हातूंत 6 ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. फाल्यां आयर्नमॅन 70.3 इंडिया रेस जावपाचे आसा. तातूंत त्याच फाटभुंयेर ही आयन किड्स सर्त आयोजीत केल्या.
स ते 8 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 1 किलोमीटर धावपाच्या सर्तीत वांटो घेतलो. 9 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 2 किलोमीटर जाल्यार 13 ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 3 किलोमीटर अंतराच्या सर्तीत वांटो घेतलो. all over the state, and city is like flourishing with the triathletes all over from India and from the different countries. At least 30 countries are participating. So it is a great event. There's a lot of energy, a lot of positive energy and excitement. So I think for the kids, it's a super nice experience. Well, I mean, first and foremost, I think sports and exercise is very important. And now they all join together and they experience an event like this, and definitely it will shape them for the future. Well, they do a lot of sports, so almost every day. So no special practice, but a lot of excitement. चीनात चलपी आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय बायलां कबड्डी पंगडान चीनी टायपेक हारोवन भांगरा पदक जिखले. ही मॅच भारतीय पंगडान 26-25 अशा फरकान जिखली. तिरंदाजी सर्तीत भारतीय तिरंदाजांनी आयज 2 भांगरा, 1 रुपया आणि 1 कांस्य पदक जोडले. तिरंदाजी सर्तीतल्या दादल्यांच्या कंपाऊंड वैयक्तीक सर्तीत ओजसान भांगरा पदक जोडले. ह्या सर्तीत अभिषेक वर्मा हांणी रुपया पदक जोडले, जाल्यार बायलांच्या गटात भारताच्या ज्योती सुरेखान भांगरा पदक जोडले, जाल्यार अदिती गोपीचंद स्वामी हाका कांस्य पदक फावो जाले. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.